Top 10 brought to you by IIHM Kolkata and Nuvem Goa. Admissions open. शॉर्ट टर्म विजा आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांनी गोंय सोडलां. पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवंक प्रधानमंत्री मोदी खंयच फाटीफुडें पळोवचे नात, मुख्यमंत्र्याचो विस्वास. 2027त विनेबिलिटी पळोवनूच तिकेट, आमदार आसा म्हणून तिकेट मेळटलीच अशें ना. मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष दामूचे आमदार आनी इत्सुकांक 2 वर्सां आदींच शिनाल. रेवड्या ग्रामसभेत लाईट ट्रिप जाता म्हण थळाव्यांचो इशू. सरपंच म्हणटा गजाली जाग्यार घालूंक यत्न. सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेंको दिवपाक थाराव. गांवचे इशू आदी सुटावे करात वा नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवचे ना. बेताळभाटी खासा ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर. नव्या प्रकल्पांक उदक दिवचे नात, सरपंच उलयलो. फुडल्या टर्मात आमकां दोतोरूच मुख्यमंत्री म्हण जाय. दोतोराक लागून ताळगावात जायती उदरगत जाल्या. ताळगाव जाल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात आमदार जेनिफर उलयली. पर्वरे कदंबा डेपो कडेन फेटल एक्सिडंट. टेम्पोच्या धपक्यान देवळाच्या भायर बाकार बशिल्लो एकलो आगताक सोंपलो. गाडयांच्या स्पिडीचेर नियंत्रण हाडूंक लोकांची रॉम्पर घालपाची मागणी. कोन्या प्रियोळा रस्तो क्रॉसिंग करतना ब्लॅक पॅन्थराक गाडयेचो धपको. राना खातीर उपचार दितना पॅन्थर सोंपलो. थळावे म्हणटा जाय तशी ट्रिटमेंट मेळूंक ना. पाकिस्तानी बायलेचो विजा रद्द केल्या उपरांत दिल्ली हायकोर्टात घाली PIL. हायकोर्टान मारली भायर. आतंकी हल्ल्या उपरांत विजा रद्द करपाचो घेतिल्लो निर्णय. पहलगाम हल्ल्याचो मास्टरमाइंड आदिल हुसेन म्हण दुबाव. अटारी शिमेवयल्यान गेल्लो पाकिस्तानात. 5 दिसां उपरांत NIAन घेतली केस. कॅनडांतल्या लापू लापू फेस्टिवलाक कार चडयली. लोकांचेर 9 जाण आगताक सोंपले. कितलेशेच जखमी. खातपाताचो दुबाव.